देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22 वर्सो वोड 19 ते 23. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसारान तुमकां तेवे एकठांय करूं नाकात. थंय सानोस आनी कीर ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोंडांत आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां तेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक सानोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवती दोळो म्हणटूच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगली तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगली तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ आमकां देवान कित्याक रोचल्यात ह्या प्रश्नाक जबाब दिताना आमकां सर्गेच्या राज्याची वळख मेळटा. ह्या संवसारांत आमी थेवे एकठांय करूंक न्हय, बगोर देवाची वळख घेवंक, पेल्याचो मोग आनी सेवा चाकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. ह्या खातीर जेजून आमच्या बावतिस्मा वेळार आमकां आपलो उजवाड दिला आनी काळोख पयस केला. ह्याच पोरजोळान जिवन दुसऱ्यांक हो पोरजोळ दिवंक आनी बऱ्या कोन्यांनी सर्गेचे थेवे जोडूंक वावरुया. आमेन.